INS विराटाचेर उजो लागलो, धुंवरान एकलो गेलो. विमाना वरपी जाणटी जाल्ली INS विराट युद्धबोट INS विक्रमादित्य आयिल्ल्यान अंदू नौदळांतल्यान भायर सरता. विराट सारकी करपाचें काम चलतालें. बॉयलरांत स्टीम लीक जाली. थंय 4 जाण आशिल्ले. तांकां मार लागलो. धुंवरान चीफ इंजिनियरींग मेकॅनिक जाम पडलो. इंजिनियरींग आशू सिंगांक हॉस्पिटलांत मरण आयलें. बाकीच्या तिगांचेर उपचार चल्ल्यात. We got a call from the naval police yesterday at about 9:30 or so, informing that one of their staff who was working in the boiler room has expired. He was admitted in Chivante. There was a minor fire accident actually on board Virat, and he had expired due to suffocation. So it was only after that information that we came to know of this incident. गोंयांतूय महाशिवरात्रीचो उत्सव मोठ्या भक्तिभावान मनयलो. महाशिवरात्रेक भावीक उपास करतात. पृथ्वीचे 1 वर्स म्हणजे स्वर्गातलो खंय एक दीस. महादेव रातीच्या एका प्रहराक सुशेग घेता त्या काळाक महाशिवरात्र म्हणटात. शंकराक दुधाचो अभिषेक घालूंक फांतोडेर सावन देवळांनी लायनी लागल्यो. पळयात गोंयची महाशिवरात्र. सावड्ड्या मिनाच्या येरादारीक लागून धुल्ल जावचो न्हय म्हूण मायनिंग कंपन्यांक दर दिसा उदक मारून रस्तो धुवचो पडटलो. राती 9 उपरांत टँकरांतल्यान प्रेशराचेर उदक मारून रस्तो धुवचो पडटलो. मिनाच्या येरादारीन गांवांत प्रदूशण जाता. लोकांक ताचो त्रास जाता. ताचेर उपाय काडचो म्हूण मामलेदार, सावड्डेचो सरपंच, पुलीस, मायनिंग कंपन्यांचे ऑफिसर आनी कॉन्ट्रॅक्टरांची बसका जाली. लोकांले खूब कंप्लेन आशिल्ल्यो की आज जे पळय डस्ट पोल्युशन जाता हे वाठारांत, तेच भशेन ओवर स्पिडींग, इलिगल पार्किंग अशे एक वेगळे वेगळे विशय आशिल्ले लोकांले. आनी डस्ट पोल्युशना लागून आज लोकांक इतले त्रास जाताले की रस्त्यार भोंवपाक त्रास जाता, घरान भायर सरपाक त्रास जाता. ल्हान भुरगीं जेन्ना रस्त्यार येता तेन्ना त्या भुरग्यांक त्रास जाता. पोल्युशन जाल्ल्या कारणान सरावंडींग दुकानां जी आसा तांकां भरपूर त्रास जाता. लोकल जे रावता तांकांय त्रास जाता. आनी हाका सोल्युशन काडपा खातीर तांचो एक पर्टिक्युलर डिमांड आशिल्लो की ते उदक मारून रस्ते क्लीन करपाचे. सो सरपंचान सांगलेल्या प्रमाणे आतां तिनूय ज्यो कंपनी आनी ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्ट एग्री जाल्या की फ्रॉम टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो दे वील स्टार्ट. ते थंयच्यान जे डस्ट आसा तो क्लीन करतले आनी उदक रातचें मारतले न्हू. मायनिंग जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो हांव आतां रेगुलेट करतलो. म्हणल्यार मिनटाक एक गाडी सुटतली. गेटींतल्यान मिनटाक 1 मिनट फक्त एकच गाडी सुटतली. पण सगळ्यांचें पळोवपाक जाय. फक्त मायनिंग ट्रान्सपोर्टूच पळोवपाक नाका. बाकीचे गाडी आसता, बसी आसता, लोक भुरगे रोड वापरता, सगळ्यांक पळोवपाक जाय. घेवया एक विराम.